पॅरा टिचर्सांनी 25 तारखे मेरेन सेवेन रुजू जावचे ना जाल्यार जॉबार उदक सोडात म्हणून सरकारान आदेश दिला। ब्रेस्तारा सकाळी पॅरा टिचर्स मुख्यमंत्री आणि शिक्षण संचालक गजानन भटाची एकठांय बसका जाली। मात पॅरा टिचर्स मागण्यांचेर ठाम सरकार सेवेन कायम करिना तो मेरेन कामार कशीच रुजू जावची ना म्हणून पॅरा टिचर्स असेंब्ली कॉम्प्लेक्साच्या गेटीर धरण्याक बसली। तर महिला काँग्रेसूय पावली। झटापट दोगा महिला काँग्रेस आणि एका लेडी पुलीस कॉन्स्टेबलाक बादली। About 132 para teachers which were out of the system. We have requested them to report to their duties on 6th November. And from that, about 45 teachers already reported to their duties. In order to become a teacher, it is essential that the teacher will have to be DEd or Diploma in Elementary Education. The government is kind enough to these para teachers and requested them to get enrolled for this Diploma in Elementary Education, and almost all these para teachers they have been enrolled, but they did not report to their duties, as a result of which we won't be able to fulfill the things that if the teacher is not a DEd, we won't be able to consider their case. So I request all these para teachers to report to their duties by 25th of this month. Otherwise they will be out of the system and we won't be able to look them sympathetically. In the meeting, two their representatives were there. One is Madam Smita Desai and another Madam Babita Naik. Kenna पर्यंत तुमका जॉइन जावपाचे टाइम दिला? The last date which is given is 25 तारखे भितर तांकां जॉइन जा म्हटल्या। जर ते जॉइन जायना जाल्यार ते कोर्सूय लूज जातले, सिस्टमांतले आउट जातले, and government won't be able to think about them. Justice! We want justice! We want justice! हमारी मांगे पूरी करो! हमारी मांगे पूरी करो! हमारी मांगे पूरी करो! आणि आमचे डिसिजन हे झाले आज आम्ही जेन्ना ताका मेळ्ळी तेणी आमकां फक्त हेच सांगले परमनंट सोल्युशन बी काय जावना, फक्त इतलेच सांगले की तुम्ही ऑर्डर घेया आणि जॉइन जाया, मागीरचे आपूण करता। तेणी डायरेक्ट सांगले जर ऑर्डर घेयना जाल्यार तुम्ही काय आपूण काय करू शकना। म्हणजे तो फक्त आमकां ऑर्डर घेवपाचे आणि घर न्हिजोवपा प्लॅन तेगे। आणि दुसरी म्हटल्यार आमी आतां अशें सगळ्यांनी डिसिजन घेतला जो पर्यंत आमकां परमनंट सोल्युशन मेळना तो पर्यंत आमी आमगेलें जें आंदोलन आसा, जे आयज आमी जे हांगा टिचर जमलेले आसा, आज रातभर आमी हांगा रावतली, तेन्ना पर्यंत रावतली जो पर्यंत आमकां रिटर्न तेगेले ताजे कडल्यान आमकां कांय आन्सर मेळना, ते सुद्दां परमनंट सोल्युशन जायना। आमकां ट्रान्सफरी नाका, आमकां ऑर्डरी नाका, आमकां जाय परमनंट सोल्युशन। हेच आमचें डिमांड आसा। हे डिमांड आमगे जर फुलफील जाल्यारच आमी मुखार वयतले, ना जाल्यार आमगे तेगे एक्सेप्टन्स आमकां नाका, तेगे ऑर्डरी आमकां नाका, तो घर दवरपाचो आनी तेजे कडेन दवरपाचो। तेणी हें सांगलें, हें बी सांगलें की आपूण 101% काम करता म्हणून। 101% 0% सुद्दां तेणी आमगे काम केल्लें ना। हे खंयचो कायदो तेगेलो? आमचेर तो यू टर्न प्रत्येक खेपे आमचे यू टर्न कित्याक मारता? प्रत्येक खेपे यू टर्नच फक्त यू टर्न मारले आसा तेणी। हें खंयचो? असेंब्ली गेटी भायर धरण्याक बशिल्ल्या पॅरा टिचर्सांक सपोर्ट करपाक महिला काँग्रेस पावली। ह्या वेळार तांची पुलिसां बरोबर झटापटूय जाली। Collector, we want to go inside. We will see that we block the road. We want justice. We want justice. We want justice. आम्ही गोवा महिला काँग्रेस रस्त्यार आयिल्ले आसा ह्या पॅरा टिचरांक सपोर्ट करपाक। सांगपाचें आसा सरकाराक की हितूंत पॉलिटिक्स ना म्हूण। आमी बायल्यो आसा, म्हजी टीम फाटल्यान बशिल्ली आसा, ह्या बायलांक न्ही खंय तरी कड मारल्या। स्मिता बाय आनी अविला बायन आमकां फोन मारलो। विदीन 1.5 वरां भितर आमी सगळ्यो आमची महिला काँग्रेसाची टीम जावं ते पेडणेची, जावं ते काणकोणची, जावं ते केप्याची, जावं ते सिओलीची, वास्कोची सगळीं हांगा पावल्या आनी आमी तांचे बरोबर रावतली। कित्याक एक बायल मनशाक ह्या बायलांक न्ही ताणें दुखयल्लें आसा म्हणून आमी खंयची तरी बायल्यो आमकां दुखला म्हणून आमी तांकां सपोर्ट करपाक आयज हांगा रस्त्यार देवल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सावड्डे, सांगे आणि कुडचडेच्या आमदारांनी मिळून मायनिंग ट्रकवाल्यांक एक उपाय काढला। किलोमिटरा प्रमाण चडांत चड रेट थारायल्ल्या पहिल्या 10 किलोमिटराक 12.5 रुपया, उपरांत देंवतली आणि डिझेलाचो प्रेस 52 रुपया लिटर। आता दर 3 महिन्यांनी खंय ह्या रेटीचो रिव्ह्यू करतले। सध्या तरी 1 जानेर मेरेन नवी थारायल्ली रेटूच उरतली। तीन वर्सांनी कमिटी चेंज जाला, लोकांनी
एसोसिएशन ठेवल्या बरे भशेन ठेवल्या आम्ही ह्यो आणि आम्ही एसोसिएशन सोडटा एक सोल्युशन काडूंक सोदताले तेजे फायनलायज जायना म्हणून आमकां म्हाका दिसता लोक म्हणटा रिजायन दिया म्हणटा थोडे एक म्हणटा आनी परती मागीर कोण आतां रिजायन दिनाका अशें म्हणटा हें आमकां म्हाका तर योग्य दिसना म्हणून हांव आयच्यान हे सावथ गोवा कमिटीचे आमी सगळे रिजायन दिता सगळी कमिटी रिजायन दिता आनी लास्ट सोल्युशन कितें जालां कितें डिमांड जाला सोल्युशन जालां म्हणटा 52 रुपये डिझल आनी 12.5 रेट अशी म्हणणी तेंगेलें आसा नाल्यार कोर्टान वचपाचें कितें म्हणटाले कोर्टाक ते म्हणटा कोर्टाक वयता म्हणटा पूण आमी तेजी फिचर कितें कोर्टाची रिजल्ट येतलो तो आमकां खबर आसा. गोय भारतातल्या टुरिझम डेस्टिनेशन स्टेट्सांनी तिसरे सुवातेर पावला. संवसारीक ट्रॅव्हल टुरिझम मंडळाच्या भारतातल्या उपक्रमांक जोडून टुरिझमाचेर केल्ल्या 5व्या द्विवार्षिक हॉटेलिवेट राज्य मानवांक सर्वेन गोय पयल्या 5 सुवात धरून आसा. दिल्ली आनी महाराष्ट्र पयले आनी दुसरे सुवातेर. गोंया फाटल्यान तामिळनाडू आनी गुजरात टुरिझमाचेर राज्याचो खर्च, ब्रँडेड हॉटेल रूम, दर माणची GDP आनी नगरीकरणाच्या निकषाचेर गोय पयल्या 3 सुवातींनी आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.